माय नेम इज आदर्श रत्नाकर वालावलकर। हांव सेलींच्या बिचोलीम लिगल सेलाचो। आमी थ्रू डायरेक्ट कॉलेज येयला VM सालगांव लॉ कॉलेज आनी आमी आयज चिंतले की एक क्लिननेस ड्रायव्ह असो कंडक्ट करपाचो, कित्याक खुबशे जाणांक पळयलां की लोक पिता मागीर कचरो करता वयता आनी हो आतां कितें जाता मेन म्हणजे ट्युरिस्ट स्पॉट जाता। सो जो भायलो ट्युरिस्ट येता तो कितें म्हणटलो, सो त्या खातीर आमी आयज क्लिननेस ड्रायव्ह कंडक्ट करया म्हटलें। आतां रिगार्डींग क्लिननेस आतां आमचे हे म्हजे कलीग सोनिया उलयतलो। like to highlight on Swachh Bharat Abhiyan, which our Prime Minister Shri Narendra Modi has started that, and for that it is our responsibility to make it a successful one. For that we have to start by our own, that is we have to start cleaning from our own house and not throwing the garbage on the roadside, which is a very effective one. So I like to conclude that. And on prevention, म्हजें नांव तस्मीम आपारी। हांव आतां तुमकां प्रिवेंशना बद्दल उलयतलें। सो बेजिकली आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा जसो हुर्राक सीजन चालू आसा तशें खूब कडेन PUB बीन चालू आसा। दो ते आमी बंद सुद्दां केला, लायक अलाउड सुद्दां ना, पण वी समवेअर नो की आजुनूय भुरगीं एन्जॉय करपाक एक आयसोलेटेड प्लेसीर बसतात हें करतात। सो जशें तुमी ते घेवन वयता बरोबर आपल्या, लायक कितें तुमचो कसोय तुमी कॅरी करता जावं ते व्हरता पळय, तशेंच रिटर्न परत घाला, हाडा आनी एका डस्टबीन एरिया आसा पळय जो डिस्पोज करपाक इजिली पीक जाता थंयसर दिया। इवन दो आतां खूब कडेन आमी जाता तितले न्ही रियूज करपाक ट्राय करा। दर उदकाची बॉटल ऑर एक तुमी कशी सादीशी कपड्याची पिशवी तुमच्या डिक्केन सदांच दवरा, जशें आमी बाकीचे एसेन्शियल दवरता ते बी एक आमी एसेन्शियल म्हणून कन्सिडर करया आनी एक व्हडलीशी पिशवी आमच्या खंयच्याय सामानाक आमच्या डिक्कीन दवरया। जाता तितले आमी रियूज करया उदकाच्यो बॉटल्स, जावं कपडे सुद्दां आसा पळय जाता तितले तुमचे कडेन यूज करपाक मेळटा। ना आमी ते आतां खूब आपणें आपले आउटफीट यूज केल्या, पळयल्या आपल्या फ्रेंड्सांक, हे चिंतून रावं नाका, जाता तितले यूज करा, बिकॉज ऑब्वियसली वी पेड फॉर दॅट। सो आमकां जाता तितले आमी तितूंतल्यान यूज करया। आनी हांव मागता गव्हर्मेंटाक, आय नो की खुबशे स्किम्स काडल्या, खुबशे योजनाच केल्या गोंयान गव्हर्मेंटान, बट तरी पण जाता तितले लायक एका पर्टिक्युलर रेडियसान जर आमी जाता तशें जर बिन्स इन्स्टॉल करता जाल्यार लोक हे बाकी कडेन जो कचरो उडोवपाचो आसा पळय तो कमी जातलो आनी एका जाग्यार आमकां मातसो चड मेळपाची पॉसिबिलिटीज आसा। सो दॅट मागीर जे म्युनिसिपालिटी जावं कोण येवन पळय ते कॅरी करता पळय तांकांय ते उखलपाक बरें पडटलें, बिकॉज ते बी दीसभर काम करता, तांकां हांगा जळमळीक भोंवपाक कचरो काडपाक मेळचो ना। सो एकी कडेन जर आमकां मेळटा कचरो तांकां बी जाल्यार ते आनीक क्लीन जावपाक आनीक सहयोग जातलो। सो हेच मागता हांव सगळ्यां कडेन, तुमचे प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलान आपले कार्य केले, जाता तितलो कचरो कमी केलो जाल्यार ह्या जगांतल्यान खुबसो कचरो कमी जातलो अशें म्हाका दिसता।